दिवचलच्या सरकारी प्राथमिक शाळेच्या वरांडात जमनीर रगत पडिल्ले पळोवन पालक आनी भुरगीं काचाबूल जाली। कोणाचेय कितें बरें वायट जालां आसूं येता म्हूण दुबावान पुलिसांक आपयले। रक्ताची सॅम्पलां पुलिसांनी प्रयोगशाळेंत धाडल्यात, मात रगत नेमकें कोणाचें तें अजून मेरेन कळूना। दिवचलचे सरकारी मुळावे शाळेत घडिल्लो हो प्रकार। सोमारा सकाळी भुरगीं शाळेत आयलीं तेन्ना पालक आनी भुरग्यांक वरांडात जमनीर रगत दिसलें। शाळेची सुरक्षा वेवस्था ना, वाठार उगडो, थंय कोण येता कोण वता कळपाक मार्ग ना असो पालकांचो मुद्दो। जाय ती एक गोंयांतली एकमेव अशी व्हडली केंद्र शाळा असल्या कारणान हांगा वेगवेगळे प्रकारचे लोक येता। हांगा एक वाचनालय आसा, लोक आयले बाबा तुमी खंय वता काय ते आमी लायब्ररीन आयले म्हणटा, पूण ते शाळेन वयर पर्यंत फिरतात लोक, तेन्ना सगळ्या तरेचे लोक हांगा फिरतात। हेच्या पयलीं हांगा अशे जायते प्रकार घडलेले आसा, चोरी जाल्ली आसा आनी गोंयभर आमी पळयता जायते कडेन भुरगीं किडनॅप जाता, कितें जाता आनी भुरगीं थंय सुद्दां व्हरोन कोण अशे किडनॅप जावंक शकता। शाळेचेर शिक्षण खात्याचें लक्ष ना असो आरोप भारत स्वाभिमानाच्या कमलेश बांदेकरान केलो। सकाळी हांगासर जो ह्या शाळेन घटना घडलेली आसा की रगत सगळी कडेन शाळेच्या आवारान आमकां पडलेलें दिसता। कोणाचें आसा आमी नकळो, पोलीस इन्क्वायरी करता, पूण हो एक भयानक प्रकार आसा। कित्याक 350 भुरगे आयज ह्या शाळेन शिकता। हांगासर रूम्स ईडीए ऑफिस आसा, तेचे रूम्स थोडे उक्ते आसात, तितून कितें प्रकार घडटा आमी नकळो। आनी ह्या जाग्याचेर अनैतीक गोष्टी घडल्यो जाल्यारूय हांगासर पळोवपी कोण ना, अशी हांगासर परिस्थिती आसा। हो प्रकार कितें तो पुलिसाचे लक्षात आयलो ना। दिसपाक गजाल रक्ताभाशेन दिशिल्ल्यान पालक आनी भुरग्यां मदीं बोवाळ पडलो। मात खरें खोटें कितें, रगत कसलें आनी कोणाचें हें लॅबॉरेटरीच्या रिपोर्टांतल्यानूच कळटलें। दिवचलच्यान रिपोर्टर उदय परब। ट्रक वाटेर आडावन ड्रायव्हराक लुटपी टोळयेक मायणा कुडतरे पुलिसांनी धरल्या। घडणूक घडले उपरांत 24 वरां भितर पुलिसांनी टोळयेंतल्या 3 जाणांक धरले। सिव्हील ड्रेसांत राविल्ल्या पुलिसांनी सापळो लावन टोळयेक रस्त्यार धरली। 3 जाण अजूनय फरार आसात। ह्या टोळयेन लोटले एका ट्रकाक वाटेर आडावन ड्रायव्हराचे 30,000 आनी मोबायल चोरिल्लो। चोराच्यो मोटरसायकली पुलिसांनी जप्त केल्यात। आयतारा फांतोडेर 5 एके इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनीचो ट्रक चोरांनी आडायलो। चोरांनी ट्रकाच्या ड्रायव्हराक आनी क्लिनराक बडयले आनी तांचे कडल्यान पयशे हातासले। ताचे उपरांत मायणा कुडतरीचे पुलीस आयतारा राती सादे कपडे घालून बोरी रसाय मार्गार तांकां जपून रावले। 3 जाण मोटरसायकलीचेर दुबावीत रित्या भोंवताले। पुलिसांक पळोवन तांणी पळ काडलो। पुलिसांनी तांचो पाठलाग केलो आनी तांकां धरले। पुलीस आनीक 3 जाणांचो सोद घेतात। Yesterday morning, around 5 o'clock, 6 wheeler, which was carrying some important equipment of an event management company. This particular vehicle was overtaken by one motorcycle rider, and he stopped the vehicle. There were 2 other motorcycles also came, and there were total 6-7 people. The driver of the truck was assaulted, and money, which the driver has now disclosed that he was carrying approximately 20 to 30,000 money. His mobile phone was taken. So around 2:30 in the night, they were able to locate one motorcycle coming from opposite direction. By seeing the police vehicle, they again ran. So he immediately alerted the nearby PCR van and chased this particular motorcycle. The name of the first accused is Mr. Joseph Wells, Rushikesh Nayak. Third person who is arrested is Naveen Nayak. रिपोर्टर मुकेश कुमार, समीर भट आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गावकार प्रुडंटा खातीर। वास्को PWD मंत्र्यान हालींच उक्तावण केल्ल्या उदकाचे टाकयेचें काम कोणे केल्लें ह्या प्रस्नावेल्यान सोमारा मुरगांव पालिकेची बसका बरीच तापली। ह्या टाकयेचें श्रेय कोणाक हाचे वेल्यान नगरसेवकां मदीं वाद जालो। नगरसेवक आनी जुजेची घरकान्न नॅनी डिसोजा म्हणटात टाकयेचें काम आदलो मंत्री जुजे फिलिपान करून घेतिल्लें, जाल्यार आमदार कार्लूस आल्मेदा म्हणटात टाकी वास्कोचो आदलो आमदार राजेंद्र आल्लेकारान उबारिल्ली। सोमारा जाल्ल्या मुरगांव पालिकेच्या बसकेन वास्कोचो आमदार कार्लूस आल्मेदा आनी नगरसेवक नॅनी डिसोजा मदीं बरेच पेटले। हालींच उक्तावण जाल्ल्या उदकाच्या टाकयेचें श्रेय घेवपाच्या प्रस्नावेल्यान ही केस्तांवां पेटली। He has openly and clearly told lies that the water reservoir
tank has been proposed and done by Alekar, which is false. I bet him, I challenge him to get all the papers which Alekar has proposed, and I will get all the papers which the ex-MLA, the revenue minister, has proposed. Let us bring it to the council so that everybody knows about it. उदकाच्या टाकयेच्या कामाची सुरवात आदलो आमदार राजेंद्र आर्लेकारानूच केल्ली अशें आमदार कार्लोस आल्मेदाचें म्हणणें. Second is on the tank thing, that the tank was built, pipeline घालपाक 2 वर्स लागले, 1.5 वर्स लागले. शी tank बांदल्या, पूर्ण pipeline चे electric plan करून घालपाक. Where even PWD minister has said, I have got a file. That project was proposed by Rajendra Arlekar. He was the MLA. Our PWD minister was Davlekar and our chief minister was Parikar last time. त्यांना तो project propose केलेलो. It is there in writing. वास्कोच्यान दिशान परब प्रुडंटा खातीर. फाटल्या इफीत 10 कोटींचो भ्रष्टाचार जाला म्हूण प्रदेश काँग्रेसीन आरोप केला. ह्या वेव्हाराचेर काँग्रेसीन सरकाराकडच्यान स्पश्टीकरण मागलां. काँग्रेसीचो आमदार अलेक्स रेजिनाल्डान घाल्लो RTI प्रस्नात ही म्हायती उक्ताडार आयल्या. ह्या म्हायती प्रमाण ESGन भायल्या कलाकारांच्या कार्यावळींचेर सुमार 1 कोटी 80 लाख मोडल्यात. मात गोंयच्या कलाकारांच्यो फक्त 11 लाखांच्यो कार्यावळी केल्यात. 2012च्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात मनरिजवण सोसायटी कडल्यान 10 कोटी रुपयाचो घोटाळो जाला. सरकारान घोटाळ्याचें स्पश्टीकरण दिवचें अशें काँग्रेसीन मागलां. हो प्रस्न विधानसभेत काडपाचें काँग्रेसीचो म्हणयारो अलेक्स रेजिनाल्डान उलोवन दाखयला. I had alleged that there was a scam of almost 10 crores in ESG. I am saying again, we have still not got details of any of the money spent. We have got details, and I had alleged that Goan artists were being discriminated, and artists from outside were given more tenders, or rather more jobs for IFI or more programs. In fact, it is very clear from the RTIs. I have supplied it the information. In fact, we have seen, in that list. फाटल्या इफीत गोंयच्या कलाकारांचेर फकत 11 लाख रुपया जाल्यार गोंया भायल्या कलाकारांचेर 1 कोटी 80 लाख रुपया मोडल्यात अशें रेजिनाल्ड म्हणटा. Hardly about 11 lakhs have been given to local artists. As almost 1 crore 80 lakhs has been given to outside artists. Now all this has been done. All these works have been done. Not a single person has replied till today whether there is a scam or not, how much are the expenses, or nobody has replied to me till today. Yes, I will be saying, in fact, we have got hardly very little time. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.